आमच्या टिचरींनी त्या टायमार तो बूक घेऊन आमकां असेंब्लीन फुडाराक काडलेले आणि त्या वक्तार आमी कडकडटाली ते न्यूजपेपर पासून वाचपाक. पण आता एक दोन उतरां उलोवपाक शिकले कित्याक आमच्या टिचरींनी आमकां त्या वक्तार बाबा स्टेजीचेर घातलेले आणि दोन उतरां उलोवपाक पोएट्री आणि कितें कितें म्हणटाली आमी. हेच ही बरें कार्य आमचे टीचर कश्मीरी आणि हेच सगळे टिचरी आख्या जगभराच्यो इन हर टुडे वी फेलिसिटेट ऑल ऑफ देम एंड वी थँक देम फॉर द गुड वर्क वॉट दे डू टू एड्युकेट आवर चिल्ड्रन. आमची भुरगीं इन्फ्लुअन्स जातात आवय बापाय कडल्यान आणि सेकंडली विथ थ्रू द टीचर्स. रिमेंबर आर स्टुडंट्स आर चिल्ड्रन दे आर फर्स्ट इन्फ्लुएन्सर्स आर द पेरेंट्स. पेरेंट्स कशी वागतात तशीच भुरगीं वागतात आणि टीचर कशे वागतात तेच पळयतात. स्पेशली प्रायमरी टीचर्स आय मीन स्टुडंट्स. सो वी थँक यू फॉर द गुड वर्क अँड गॉड ब्लेस यू. आणि आयच्या दिसा ज्योतिराव गोविंदराव फुलेन महिला खातीर शिक्षण हे केल्ले ताका लागून महिला टिचरीक आनी फॉर युअर योगदान टू द सोसायटी अँड टू आवर चिल्ड्रन वी फेलिसिटेट यू. गॉड ब्लेस यू. राज चोडणकर आमचो भुरगो फोंड्यांतलो तेणे ट्युरिस्ट बुडटाले शापोरा तेणे एकट्याचो जीव वाचयला. कोण वयता बुडटा तेन्ना आनी इट इज सच अ टायम तो बुडटा तो सारको घुस्पल्लो आसता तेका दुसऱ्याकूय ओडून वता. इट्स अ फॅक्ट दॅट्स हाव इट गोज. पूण तेणे आपल्याच्या जिवाचेर हे करून भितर गेला आणि वन ऑफ देम तेचो जीव वाचयला. वी रियली सॅल्यूट द गुड वर्क भारतीय जनता पार्टी आणि आमचे वाटेन ताजो आमी थँक्यू म्हणटा. देर आर नो वर्ड्स टू से थँक्यू फॉर दीस बट वी थँक्यू फॉर द गुड वर्क. एक्चुअली इज व्हेरी हार्ड वर्किंग ऑल्सो. तेणी लायक एक्चुअली ते ल्हान एजीचेर तेणी बिझनेस करपाक स्टार्ट केला. तो एक्चुअली आपलो डेलीचे नुस्तें एक्चुअली मारपाक गेल्लो तो एक्चुअली. ताका एक्चुअली लायक काय अशें व्हड अशें लायक नासलें की बाबा तो मुद्दाम लायक तो हेल्प करपाक असो वयतलो. बट तरी पूण एक मनीसपण आसता. त्या मनीसपणा खातीर तो ताका पयलें तेणी लायक पयसून किंवा लायक तो बुडटा. सो तो आपले ते व्हडे घेवन लायक नुस्त्याचे बिझनेस सायडीक दवरून सगळे कांयच चिंतीनासता ताका वाचोवपाक गेलो. सो हांव ताका सुद्दां लायक खरें म्हणटा की लायक ही इज व्हेरी ग्रेट एक्चुअली.